आता उभा मारल्यामुळे फुकळं बाहेर सुटलं. आगासून येतात आम्ही दोघीच्या. याचं ते नल्ल्याचं घेतलंय. आणि भाज्याचं फुलं आहेत ते. हा हा पण आतल्या वर्षा फेब्रुवारी महिन्यात मला सगळे जाय नो. हो, हो. हो, शुक्राची बरोबर आहे. बरोबर आहे. एकच उतार येतो. मग आता पुढे किती असतले हो, तिथे शिवणे आता नाही केले. पण ते बी देव पडत तर जोपर्यंत काय पडतं नाही. आता नाही केले शिवण्याकडे. आता काय आता येतं बारीक. पण म्हणून ते आपल्या सारखे आता जाईना. नाही, नाही, नाही. आपल्या हाती ना. पातळ पैसे. पाच पडलो, पाच पडला मी त्यांना. दुर्मिळ आशिल्ली सुरगांची फुलां ही दरेकल्याक खासा करून बायलांक पिशे लायता. आपल्या वेगळ्याच सुगंधाक लागून फामाद आशिल्ली ही सुरगांची फुलां सध्या दिवचलच्या बाजारात नदरेक पडपाक लागल्या. दिवचल तालुक्यातल्या कांय वाठारांतल्यान ह्या सुरगांच्या फुलांचे वळेसर दिवचलच्या बाजारात विकपाक येवपाक लागल्यात. मात तांचे प्रमाण सामकें उणें आसा. दर वर्सा साधारण जानेवारी म्हयनो सोंपता म्हणसर ज्या गांवांनी ही सुरगांची झाडां आसात थंय सुरगां फुलपाक सुरवात जाताली. मात अंदू फेब्रुवारी म्हयनो सोंपत आयलो तरी लेगीत अपेक्षे प्रमाण सुरगांची फुलां अजूनय फुलनात. असंतुलित हवामान आनी आडवेळ्या पावसाक लागून सुरगांच्या फुलांचेर परिणाम जाला असो अदमास आसा. सध्या बाजारात येवपी सुरगांच्या फुलांचे प्रमाण कमी आसा. दुसरे वटेन ह्या फुलांक मागणी आशिल्ल्यान ह्या सुरगांच्या फुलांच्या वळेसरांचो भाव वाडिल्लो आसा. सध्या 100 रुपया एक ह्या मोलान ह्या सुरगांच्या वळेसरांची विक्री जाता. जर हवामान संतुलित उरले जाल्यार मार्च म्हयन्याच्या सुरवेक सुरगांच्या फुलांचो भार जातलो असो एक अदमास आसा. मात दुसरे वटेन अंदू मात सुरगांच्या फुलांचो सिजन थोडेच तेंप चलतलो अशें कांय विक्रेत्यांनी सांगले. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.